हॅलो सगळ्यांत पयलीं म्हटल्यार आमच्या प्रजासत्ताक दिसाची हुनुनीत परबी ही खुश खबर आमकां बोडगेश्वराच्या जात्रे दीस मेळ्ळी जे 2 दीस फाटी त्या दिसा गोंयचो एक राखणदार आमचो कामुर्लेचो ज्या मेगा प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट आमी झगडटा त्या जिटिया देवाचोय वर्धापन दिन आसलो आनी तसोच आता कितली वर्सां जाली 2017च्यान जे आमी झगडटा हे सगळ्या देवांच्या आशिर्वादान मागीर आमचो जेजू जावं सायबीण जावं अल्ला जावं नाल्यार बाकी खंयचेय देव नाल्यार युनिवर्सल पावर जी आमकां अजून मेरेन एकठांय धरून आहा जी आमकां बोल्सांत पयशे नासतना ड्रायव्ह करता जी आमकां शक्ती दिता ह्या माय भूंयक लागून वावरपाक जी आमकां शक्ती दिता एक फॅमिली म्हणून रावपाक जी युनिवर्सल पावर आमकां मोटिवेट करता ह्या जमनीक लागून जीव दिवपाक रगत दिवपाक घाम दिवपाक आपलो वेळ दिवपाक ही पार्टी भाड्याची पार्टी न्हू ही पार्टी कोणाचे वोट स्प्लिट करपी पार्टी न्हू ही पार्टी चॅटिंगा करून दलालगिरी करपी पार्टी न्हू ही पार्टी महालक्ष्मी कड़े आणि खुर्सा कड़े वचून फोटिंग बाणा करपी पार्टी न्हू ही पार्टी बीजेपीक आपले आमदार सप्लाय करपी पार्टी न्हू ही पार्टी जावन आसा गोंयकारांची ही पार्टी जावन आसा गोंयकारांच्या अस्तित्वाची गोंयकारांच्या आयडेंटिटीची आणि ही पार्टी जावन आसा गोंयकारांचा आवाज जो आवाज इतली वर्सां गेली 62 वर्सां दाबून दवरलो चेपून दवरलो गोंयकारांक आमच्याच गोंयांत 3rd क्लास सिटीजन म्हणून आमकां कॅटेगरी केली पंचायतीन गेल्यार आमकां व्हॅल्यू ना मामलेदारान गेल्यार आमकां व्हॅल्यू ना एसेंब्लीन गेल्यार आमकां व्हॅल्यू ना आमकां खंयच्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान गेल्यार व्हॅल्यू ना रस्त्याचेर आमकां व्हॅल्यू ना इंडस्ट्रीन गेल्यार व्हॅल्यू ना फॅक्टरीन गेल्यार व्हॅल्यू ना बाजारात गेले व्हॅल्यू ना दुकानार गेले व्हॅल्यू ना आज आमकां गोंयकारांक काबार केले गोंयकारांक सोंपयले अक्षरशः ह्या बीजेपीन काँग्रेसीन एमजीपीन गोवा फॉरवर्डान आनी आपान काबार केले खेळ केलो आमच्या कडेन आमच्या आयडेंटिटी कडेन खेळ केलो आमच्या अस्तित्वा कडेन खेळ केलो आमच्या जिवना कडेन खेळ केलो आमच्या फ्युचरा कडेन खेळ केलो लिटरली खेळ केलो हे जे पार्टी येतात गोंयांत आनी गोंयांक लागून वावरता म्हणून सांगतात गेल्या इलेक्शनाक जशे अळमीक येयल्ले टीएमसी येयल्ली ममता दीदी येयल्ली खंय आहा ती ममता दीदी काँग्रेस येयल्ले गोंयकारांक साल्वार करपाक 2017च्यान पळयताय कोणाक साल्वार करता हे बीजेपीक साल्वार करता गोंयकारांक न्हू हे बीजेपी भाड्याचे बैल घेवन आपली पार्टी चलयता तांच्या कडेन काप आसतात ना आपले आमदार निवडून हाडपाक भाड्याचे आमदार घेता भाड्याचे आनी आपणाक जगातली सगळ्यात व्हडली ऑर्गनायझेशन व्हडली पार्टी म्हणटा पण भाड्याचे चोरलेले आमदार घेऊन राज्य चलयता 2017च्यान चोरलेल्या आमदारांचेर बीजेपी आपले राज्य चलयताची लायकी तीच चोरपाची लुटपाची नागोवपाची आता आयज जी आमकां ही खुश खबर येयले आनी आमी जे आउट केले आमची पार्टी आता स्टेट रेकॉग्नाइज पार्टी जाल्ली आसा ही साधी पार्टी उरलेली ना आता हेची एक गजाल सांगता तुमकां कायदो कितें म्हणटा इलेक्शन जाले की 3 म्हयन्यान तेंचो पोल सर्वे जाता तेंची एक कमिटी बसता इलेक्शन कमिशनान ती पळयता खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचे परफॉर्मन्स कशें आसा 2-3 कायदे आसा एक कायदो आहा तो 6% वोट शेअर पडपाक जाय आनी 2 आमदार येवपाक जाय आमी तेतून काय क्वॉलिफाय जायना आमचो एकूच आमदार आहा आनी दुसरो एक आहा जो लास्ट पॉयंट आहा तो म्हणल्यार 8% वोट शेअर खंयच्या इलेक्शनाक आमदार तेतून आसूं नासूं 8% एंड एबाव जर वोट शेअर पडली जाल्यार ती पार्टी
ऑटोमॅटिक ती स्टेट पार्टी जावपाक जाय, पण आमकां 2 वर्सां स्टेट पार्टी करूंक ना. आमी जेन्ना ZP इलेक्शनाक सीओन गेले आल्तीन ऑफिसान, 2 सीओ, आता 3रो सीओ येयला. ते सगळ्यां कडेन आमी जेन्ना उलयले तेन्ना एकूच आन्सर येयलो की आमी एलिजिबल ना म्हणून. आनी आमकांय खबर ना हो कायदो आमकां कसो मिस जालो, आनी जेच्या कडेन आमी आमचो लिगल ओपिनियन घेतालो तो एक एडवोकेट आसलो. तो एडवोकेट फक्त पॉलिटिकल पार्ट्यांचे रजिस्ट्रेशन करता आनी दुसरें तेजें कांय काम ना. पूण तो 8% पॉयंटाक कसो मिस जालो आमकां खबर ना. आता तो मिस जालो काय मिस केलो आमकां खबर ना, आमकां भितरली आयडिया ना. पूण फाटीं जेन्ना आतां लोकसभा इलेक्शनाक आमकां सिम्बॉल जाय आसलो, म्हणून आमी अजय आमचो सीओन गेलो तेन्ना तेच्या ऑफिसराक जेन्ना मेळ्ळो तेन्ना तांकां तेची कांय आयडिया नासली की पार्टी स्टेट रेकॉग्नायज कशी जाता. ते जाल्या उपरांत परते हांव आनी अजय ऑफिसान गेले. आमी थंयच्या ऑफिसराक मेळ्ळे. मागीर आनी एक कोण ऑफिसर येयलो, 3-4 ऑफिसर येयले, कॅबिनान बसले. आमी तांकां कायदो दाखयलो की खंयच्या कायद्या अंडर आमी स्टेट रेकॉग्नायज पार्टी जावपाक जाय, आमचो हक्क आसा, आमचो रायट आहा. जाल्यार तेंच्यांनी मागीर दिल्ली फोन केलो, कोणाक तरी तेंच्यांनी फोन मारलो. तो फोन मारला तो सांगता, ताका एक्सप्लेन केलें पयलीं कितें आहा कशें आहा तें. तेचे उतार आमकां थंयच्या सीओच्या ऑफिसरान आमकां सांगलें, कित्याक तो ऑफिसर आसलो तो थंय तेच्या कडेन फोनार उलयतालो, फोन लावड स्पिकराचेर नासलो. तेणी सांगलें की तेणी ताका कितें सांगलें ऑफिसराक की ये पार्टी स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी होने से कैसे मिस हुआ हमको मालूम नहीं, ये होना चाहिए. गोंयांत आतां इतलेशे पार्टी आहा, एका पिचीचेर सगळो इलेक्शनाचो पोल सर्वे येता, पोल डेटा येता. तेजेर आमच्या पार्टीचो 9.81% शेअर क्लियर कट दिसता. हे दिसता आसतना ही पार्टी स्टेट रेकॉग्नाइज जावपाची कशी मिस जावपाक शकता, आमकां प्रश्न पडलो. पूण आमी हार मानूंक ना. आमी लेटर केले, तांकां मेल केली, तांकां नॉन स्टॉप आमी ECIक फोन करीत रावले, पूण ECIचे फोन चडशे टायम कोण घेयना. मागीर हांव आनी अजय दिल्ली गेले. दिल्ली वचून आमी त्या ऑफिसराक मेळपाची ट्राय केली, पूण आमकां थंयसर त्या ऑफिसराची अपॉयंटमेंट मेळोंक ना. मागीर आमी थंयच्यान आमकां तेंच्यान सांगलें थंय एक्सटेंशन नंबर्स आसा, थंय 2 फोन दवरतात ते लँडलायन नंबर्स, थंयच्यान एक्सटेंशन नंबर डायल करपाचो आनी त्या ऑफिसरा कडेन उलोवपाचें. थंयच्यान एक नंबर जावन तो दुसरो दिता, तिसरो दिता, चवथो, पांचवो जाल्या उपरांत तो ऑफिसरा कडेन तूं पावता. हे सगळें आमी ट्राय केलें, पूण लास्ट मेरेन आमकां तो ऑफिसर मेळोंक ना, आमकां तेच्या कडेन उलोवंक मेळोंक ना. फायनली आमी सगळ्या देवाक उलो मारलो. देवाक सांगलें हे आतां जी फायल आसा आमी तुज्या नांवान आतां हांगा इनवर्ट करता आनी घरा वयता, कित्याक आमी आनी कांय करपाक शकना. कित्याक आमचें टिकेट बुकींग जाल्लें वचपाचें येवपाचें, आनी रावपाक आमच्या कडेन तितले कापास्तादूय नासले, कित्याक ते दीस फ्रायडे आसलो, सॅटर्डे संडे आनी सोमार मेरेन म्हणजे 3 दीस दिल्ली रावपाचो म्हणल्यार परत खर्च आसलो. तेका लागून आमी देवाचें नांव घेतलें आनी ती फायल इनवर्ट केली आनी आमी येयले. ते जावन म्हाका दिसता 12-13 दीस जाले. 12-13 दिसान आमी नॉन स्टॉप फोन करताले, पूण कोण फोन उखलिनासलो थंय. मागीर आमचे थोडे दिल्लीचे कोण फ्रेंड जे आसले, वळखीचे आसले, तांकां आमी थंय वचून इन्क्वायरी करपाक लायले, कित्याक आमच्या कडेन काय वचपाक थंय जाय नासले परत. सो ते थंय इन्क्वायरी करून येताले, पूण रिप्लाय येनासलो. पूण फायनली 17 तारखेर आमकां तेंचो मेल येयलो की तुमचे लेटर आनी एप्लिकेशन आमकां मेळ्ळा आनी आतां तुमी आमकां सांगा की तुमकां फुटबॉल जाय की आनी खंयचो सिम्बॉल जाय. तेन्ना अशें तेंच्यांनी क्लियर कट ते लेटरान नासले की आमी स्टेट रेकॉग्नायज पार्टी जाला म्हणून. आमी कन्फ्युजनान आसले की आतां कितें हें लेटर, कितें म्हणून समजपाचें, पॉझिटिव्ह काय नेगेटिव्ह काय कितें कांय कळनासलें. मागीर आमी चिंतलें की जर नेगेटिव्ह आसलें जाल्यार खंय ना खंय थंय सांगपाचें की तुमी जें एप्लिकेशन केलां तें वॅलीड ना, नाल्यार तुमची पार्टी एलिजिबल ना, हे लेटर येवपाचें. सो आमी ते पॉझिटिव्ह घेतले. सोमतोच अजयान मेल केलो आनी आमी तांकां हार्ड कॉपी आहा ती कुरियर केली. मागीर रोखडेच 24 तारखेर सांजचो म्हाका दिसता 4:30 काय 5 मेल येयलो. अजयान तो मेल पळयलो, म्हाका फोन केलो. मागीर आमी विरेशाक, विश्वेशाक आमी 4-5 जाणां तांकां सांगलें. पूण
खंयच्याच भुरग्याक आमी ही गजाल सांगोंक ना. आमच्या वांगडा जे भोंवतात क्लोज आसा जे कॅम्पेन करतात तांकां सुद्दां आमी त्या दिसा ती सांगोंक ना. कित्याक आमकां अशें करपाचें नासलें की तांकां सांगलें हांकां सांगोंक ना. आमच्या भितर आमी सांगलें कित्याक आमकां बाकीची तयारी करपाक जाय आसली, फाटली प्रेझेंटेशनां करपाक जाय आसली. बाकीची जी तयारी आहा ती सायलंटली आमी केली आनी सगळ्या भुरग्यांक हांगा आपयले. भुरगे आयज येयले आनी जेन्ना ते डिक्लेअर जाले, आमी जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेताले तेन्ना जेन्ना आमी स्टेट पार्टी म्हणून रेकॉग्नायज केले म्हणून सांगले, हांगा भुरगे लायव्ह पळयताले तेन्ना हांगा ढोलांचो गजर जालो, ढोल वाजपाक लागले. तो मुवमेंट आमकां जाय आसलो, ती उमेद आमकां भुरग्यांच्या मनाचेर तोंडाचेर दिसलेली जाय आसली. आनी तेकाच लागून हे आमी भुरग्यां कडल्यान सरप्रायज दवरले. तेका लागून जर ह्या गजालीक लागून जर खंयच्याय क्रांतिकारी भावाक आनी भयणीक जर वायट दिसला आसात जाल्यार मना काळजांतल्यान सॉरी म्हणटा. आनी म्हाका दिसता की तुमी मोठ्या काळजान आमकां माफ करतले. मागीर नेक्स्ट आमचो फुटबॉल सिंबॉल, आमकां फुटबॉल सिंबॉल जो येयलो तो फुटबॉल सिंबॉल आमी आयज आउट केलो. आनी फुटबॉल सिंबॉल आउट जाल्या उपरांत मागीर आमचो फ्लॅग आउट जालो. फ्लॅगाक लागूनय आमचे मिटींग जाल्ले तेन्ना आमचो दुसरो कलर आमी फायनलायज केल्लो. पूण तो मागीर परते आमचो 1 म्हयन्याचो गॅप उरल्यार तेन्ना 2-3 एक्सपर्टां कडेन जेन्ना उलयले तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सांगलें की असो फ्लॅग आसपाक जाय जो गोंयच्या मातयेक आनी गोंयच्या आयडेंटिटीक मॅच जावपाक जाय. सो आमी 4-5 परती कॉम्बिनेशनां जाली. त्या नंतर हालींच हो फ्लॅग आउट जालो. मागीर त्या नंतर आमकां परती मिटींग घेवपाक मेळोंक ना, तुमकां सांगपाक मेळोंक ना, नाजाल्यार तुमचें परमिशन घेवपाक तुमचो व्यू घेवपाक आमकां मेळोंक ना. तेका लागून परतून एकदां तुमची सॉरी म्हणटा, तुमची माफी मागता. जर तुमकां परतून हांगा वायट दिसला जाल्यार चूक जाली, क्षमा करा. पूण म्हाका दिसता की हो जो फ्लॅग आसा, जो रेडीश ब्रावन कलर आसा आमच्या मातयेचो, जो सिंबलायज करता आमचें पॅशन, आमचें एग्रेशन आनी ह्या मातयेक लागून, तांबड्या मातयेक लागून आसलेलो आमचो मोग. आनी दुसरो जो कलर आसा तो ओशन ब्लू, आमच्या न्हंयचो, आमच्या दर्याचो, जी आमची आयडेंटिटी जावन आसा, जे आमचे एक्झिस्टन्स जावन आसा, आमचें अस्तित्व जावन आसा, ज्या उदकाचेर आख्खो संवसार चलता, आमची झाडां पेडां आनी आमचे मनीस आनी जनावरां चलता, तो उदकाचो कलर आमी चूज केलो. जो सिंबलायज करता आमची लॉयल्टी, आमची हॉनेस्टी, लोकांचेर आमचेर आसलेलो तो ट्रस्ट आनी आमची स्टेबिलिटी. हो दर्या कसो स्टेबल आसा. आनी जेन्ना कोण तरी ह्या पर्यावरणाच्या अगेन्स्ट येता, आपलो हाहाकार करता, आपली दादागिरी करता, तेन्ना होच दर्या सुनामी हाडटा, होच दर्या एक स्टॉर्म हाडटा, वादळ हाडटा आनी सगळें कितें वायट आसा तें पुसून आपल्या पोटान व्हरतात. तेका लागून हो ब्लू कलर आमी चूज केलो. तो म्हाका दिसता हे दोनूय कलर जे फ्लॅगान आमी चूज केला ते तुमकां आवडला आसतले. आनी इतलेंच मागता, जर तुमकां आवडला जाल्यार नेटान एक फावट उजो जावं दी. आतां हो फ्लॅग आसा, आयज आमी काळजाचेर हो भारत देशाचो फ्लॅग आसा. आयज आमच्या हातीन भारत देशाचो फ्लॅग आसा. आमचे फ्लॅग आमी प्रिंट करपाक दिल्ले, ते प्रिंट जावंक ना. मागीर आमी आमच्याच प्रिंटरा कडेन दिल्ले, पूण तो जायना म्हणून मागीर आमी चिंतले की आनी परत आनी ते जावपाचें ना, हे खंय तरी देवाच्याच मनान आसतलें. तेका लागून तो कलर मॅच जायना आलो, ब्रावन कलर आसलो तो रेडीश को येवपाक लागलो, म्हणून तो आमी फ्लॅगूय घेवंक ना. मागीर आमी इतलेंच चिंतलें की आयज भारत देशाचो फ्लॅग हो आमी फडकोवपाचो. भारत देशाचो फ्लॅग, इंडियेचो फ्लॅग घेवन आमी फुडें वचपाचें. आनी येता ते आतां प्रचार जातलो तेन्ना आरजीचो फ्लॅग प्रिंट करून तुमच्या हातीन आसतलो, पॅच जावन तुमच्या काळजार आसतलो आनी तुमच्या मना काळजान तो जागो करून आसतलो. आनी एक गजाल तुमच्या कडेन मागता की ही पॉलिटिकल पार्टी तुमच्या त्रासांनी, तुमच्या सॅक्रिफायसांनी आयज इतल्या फुडें पावला, ती सकयल पडपाक दिवपाची ना. आमकां प्रेस भवन एक प्रश्न केलो, ही जर पार्टीचे वोट शेअर जर देंवले, कंटिन्युअस देंवत रावले जाल्यार हो फुटबॉलूय वयतलो, स्टेट रेकॉग्नायज पार्टीचो जो आमचो दर्जो आसा ते रेकॉग्निशनूय वयतले. आमचे आन्सर इतले जाल्ले की इलेक्शन जावन 2 वर्सां जाली, आमचे भुरगे रात दीस वावरता, ते केन्नाच ही पार्टी सकयल जावपाक दिवचे ना. आनी गोंयकार जे आमचेर विश्वास दवरता, आनी ज्या गोंयकारांनी विश्वास दवरला आनी जे गोंयकार आतां आरजीक आपली पार्टी म्हणून मानता, ते केन्नाच
ह्या पार्टीक सकयल देवंक दिवचे ना, कमी पडपाक दिवचे ना. आणि एक रिक्वेस्ट करता तुमच्या कडेन, हो फ्लॅग तुमचो फ्लॅग, ही आरची तुमची पार्टी, ही तुमची फॅमिली, आमची फॅमिली. हो फ्लॅग केन्नाच जसो भारत देशाचो फ्लॅग आम्ही जमनीर पडपाक दिना, तेजे नाव जमनीर पडपाक दिना, तसेच तुमकां सांगपाक सोदता होय फ्लॅग जमनीर पडपाक जायना, होय फ्लॅग सकयल देंवपाक जायना. जसो आमचो देशाचो फ्लॅग वयर फडकता तसो आमचो आरजीचो पार्टीचोय फ्लॅग वयर आसपाक जाय, तेजें नाव वयर आसपाक जाय. फ्लॅग वयर आसप म्हणल्यार कितें? फ्लॅग वयर आसप म्हणल्यार फ्लॅगाचे फक्त तो होस्ट केलो वयर आनी वयर चडयलो, पांय व्हडले केले म्हणून जावचें ना. आमचें काम व्हडलें आसपाक जाय, आमचें काम ही आमची आयडेंटिटी आसपाक जाय, आनी त्या फ्लॅगांच्यान ती रिप्रेझेंट जावपाक जाय लोकांक लागून, लोकां कडेन पावपाक जाय. जेन्ना जेन्ना तो फ्लॅग लोकांक दिसतलो तेन्ना लोकांक तुमचे सॅक्रिफायस दिसपाक जाय, तुमचे डेडिकेशन दिसपाक जाय, तुमचे पॅशन दिसपाक जाय, तुमचे एग्रेशन दिसपाक जाय, तुमच्या ह्या मातयेक लागून आसलेलो मोग दिसपाक जाय. जेन्ना जेन्ना हो फ्लॅग तुम्ही घेवन आसतले, तुमच्या गाडयेर लायतले, तुमच्या काळजाचेर लायतले, तुमच्या घरान लायतले, तुमच्या घरांचेर लायतले, दुर्गांचेर लायतले, सी दॅट ह्या फ्लॅगाचो अपमान जावपाक जायना. कित्याक हो फ्लॅग जो आयज मेळ्ळा तो तुमच्या सगळ्यांच्या सॅक्रिफायसान मेळ्ळा. हेका लागून कोणे कितलो सॅक्रिफायस दिला तेका हिशोब ना. आज जे पार्टेन आसा तेंच्यान दिला, थोडे जाण ह्या पार्टेन ना, थोड्या भुरग्यांनी पार्टी सोडली, थोड्या पार्टींतले काडले, वॉट एवर द रिजन, कितेंय रिजन जावं, पूण प्रत्येक मनीस जेन्ना जेन्ना ह्या पार्टेन आसलो, तो पार्टेन आसूं पार्टेन नासो, ते सगळ्यांच्या मेहनतीक लागून ही पार्टी आयज हांगा पावल्ली आहा. कोणाच्याच बद्दल आमच्या मनान कसलीच वायट भावना ना. तो पार्टेन आतां वावरता असो नाल्यार पयलीं वावरला असो, सगळ्यांच्या सॅक्रिफायसान आयज आमी पार्टी रजिस्टर जाले, रेकॉग्नायज जाले आनी आमकां फुटबॉल सिंबॉल ऑफ परमनंट मेळ्ळा. हांव सगळ्यां कडेन मागता की ह्या फुडें कोणेच कोणाचेर, आमचे स्पेशली आमचे आरजी मेंबर जे सोडून गेला, कोणाचेरूच कसलोच वायट कमेंट करचो न्हू, कोणाचेरूच कसलो वायट व्हिडिओ काडचो न्हू. ते कितेंय करूं, तेंच्या मनान कितें आसूं, आमकां फरक पडना. आयज सगळ्यांचें योगदान ह्या पार्टीक लागला, सगळ्या जाणांनी आमच्या वांगडा केन्ना ना केन्ना काम केलां, उपाशी रावला, तेंकांय खबर आहा. थोडे जाण कितेंय म्हणो, आमी हेची बी टीम, हेचे पयशे घालला, तेचे पयशे घालला, सगळ्यांक खबर आहा की 50 रुपयाचे हॉटेला वयल्यान हुमण हाडून कशे दीस काडला ते, कशे पाव आनी च्या बुडोवन दीस काडला ते, कशी कॅम्पेन केला ती, कशे उपाशी रावला ते, कसो घाम गळयला तो सगळ्यांक खबर आहा. सो ते आमच्या पासून कोण व्हरपाक शकना, जे तुमच्या पासून ते व्हरपाक शकना. सत्य अटळ आहा, ट्रूथ प्रिवेल्स. सत्याच्या मार्गाचेर चलतना प्रॉब्लेम येतले, इश्यू जातले, वयर सकयल जातले, लो फील करतले, वायट दिसतले. जेन्ना ज्या गोंयकारांक लागून आमी वावरता, थोडे गोंयकार फाटल्यान आमकां नांवां दवरता, तेच गोंयकार आमी जेन्ना तेंच्या वाड्यार वयता, घरान वयता, तोंडामट करतात, फाटी सरतात, भियातात आमच्या वांगडा येवं. एक तुमकां सांगता, कितेंय जावं, जेन्ना तुमी भायर सरलेले आरजीक लागून तेन्ना कोणाचें परमिशन घेवंक नासलें, केन्ना तुमी गांवांत आनी वाड्यार येवन विचारूंक नासलें की आमी आरजीन वचोंक काय म्हणून. तुमच्या काळजान दिसलें गोंयाक लागून कितें करपाचें, तुमच्या काळजान दिसलें गोंयकारांक लागून कितें करपाचें, तुमच्या काळजान दिसलें ह्या गोंयकारांचो, ह्या वाड्या वयल्या लोकांचो, तुमच्या वाड्यार आसलेल्या सामान्य गोंयकारांचो आवाज जावपाचें म्हणून तुमकां दिसलें. ते चिंतून तुमी फुडें येयले. हांव मागता तुमच्या कडेन अशेंच कठिनाई येतले, हार्ड टायम येतले, ही सुरवात आहा. पॉलिटिकल पार्ट्यांचो इतिहास जर पळोवपाक गेलो 50 वर्सां, 60 वर्सां, 70 वर्सां, 100 वर्सांचो, खंयची पॉलिटिकल पार्टी बेश्टी ग्रो जायना. तेच्या फाटल्यान हार्डकोर जे तेंचे कार्यकर्ता, जेंकां आमी रेव्होल्युशनरीज म्हणटा, आमच्या भितर कोण कार्य करतना क्रांतिकारी आहा. सो तुमच्या सगळ्यांची मेहनत, तुमच्या सगळ्यांचे सॅक्रिफायस तशेंच उरपाक जाय. कितेंय जावं, कोण तुमच्या वांगडा येवं नाका येवं, तुमी आसा काय ना हो प्रश्न तुमकां विचारा. आपूण कितें करतलो, हांव कितें करतलो, हांव आरजी, हे मनान दिसपाक जाय. तो आरजी काय ना हे तुमकां पडलेले आसपाक जायना. हांव आरजी, ह्या गोंयाक लागून, ह्या मातयेक लागून, ह्या मातयेक लागून म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हांव कितें करूं. तो पार्टेन
सायलंट आसा तेणे पार्टी सोडले तेच्या फुड्यान आमी तकली फोडले ते लोक जॉयन जायना ते लोक येयना आमच्या वांगडा न्यूट्रल आसपाक जायना नेगेटिव्ह आसपाक जायना नेगेटिव्ह रावं नाका की लोक आमच्या वांगडा येतले काय ना जेन्ना नवीन पॉलिटिकल पार्टी जावन पार्टी रजिस्टर्ड जावन 2 महिने मेळोन जर 90,000 92,000 लोक जर मतां आमकां दिवपाक शकता 1 रुपया कोणाक दिवच्या आदी लाखभर लोक जर आमकां मतां दिवपाक शकता एक आमदार निवडून हाडपाक शकता जाल्यार हेच लोक आनीक वाडोवन आमचो आरजीचो MP आनी आरजीचो सरकारूय घडोवन हाडपाक शकता जे पॉलिटिकल एनालिस्ट जी इतली वर्सां 50-60 वर्सां राजकारण पळयता गोंयचे इलेक्शन पळयता पॉलिटिकल सिनारियो पळयता कोणे केच करूंक नासले कोणे चिंतूंक सुद्दां नासले की आरजी ह्या लेवलाचेर पावतली कोणे आमकां 500 मतां सुद्दां दिवंक नासली तुमकांय खबर आहा तुमी जेन्ना गांवांत भोंवताले तेन्ना लोकांनी चिंतूंक नासले तुमकां 500 मतां पडटली म्हणून तुमकां म्हणटाले फकाणां मारताली आमची तुमी 150 घेताले 200 घेताले 300 घेताले पूण आरजी कितें ती लोकांनी दाखयली तुमचो हार्डवर्क आसात आमचो हार्डवर्क आहात पूण त्या लोकांनी आमचेर विश्वास दवरलो तो विश्वास असोच उरपाक जाय तो कमी जावपाक जायना कोणाक जर दिसता आपले कडेन ह्या पार्टेन रावपाक जावचें ना धमकी येतात आनी कितें येतात घरा कडेन प्रॉब्लम आहा आमी म्हणना तुमी एवरी टायम आमच्या वांगडा भायर सरा म्हणून तुमी सरलेले आहात पूण जर जेन्युइन प्रॉब्लम आहा इतलेंच तुमच्या कडेन मागता जर पार्टी कोणाक सोडपाची हांव कित्याक सांगता आमी रियलिस्टीक आसपाक जाय म्हाका तुमी ह्या फुडें हाल्लेले नाका हांवूय हालता म्हाकाय रडपाक येता जेन्ना जेन्ना पेन जाता जेन्ना जेन्ना लो जाता हांवूय तुमच्या भाशेनूच मनीस जेन्ना म्हाका दुख्ख जाता म्हाज्या दोळ्यांच्यान दुखां येता पूण तुमकां एकूच सांगता ह्या फुडें रडपाचें ना ह्या फुडें लडपाचें ह्या फुडें कोणी वयता पार्टी सोडून तेका बरे भाशेन धाडपाचो आनी जो कोण पार्टेन येता तेका वेलकम करपाचो एक पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना आमी म्हणटात एक ऑर्गनायजेशन म्हणटा कोण येतले कोण वयतले हे चालूच आसतले आमी मागना कोणाक वचपाचें ना वचपाचें म्हणून पूण जर कोण गेलो जाल्यार इतलेंच सांगता मनाक वायट लावन धरूं नाका जेन्ना बॉर्डरीचेर हे सैनीक आमचे सोल्जर जेन्ना झगडटा जेन्ना वॉर जाता तेन्ना तेंचो वांगडी जेन्ना शहीद जाता आपलो जीव ह्या देशाक लागून दिता तेन्ना बाकीचे सोल्जर थंय रडोन युद्ध सोडिना हे वॉर सोडिना हे वॉर आसा हे बॅटल आसा आमच्या अस्तित्वाचे त्या वॉरान तुम्ही सगळे सोल्जर आसा तुम्ही क्रांतिकारी आहा ही क्रांती तुमच्या मनांतल्यान वचपाक जाय ना ही क्रांती तशीच उरपाक जाय ही वाडपाक जाय हांव इतलेच एक्सपेक्ट करता की हे जे आतां इलेक्शन आसा लोकसभेचे 2 महिने उरला एप्रिलान इलेक्शन जातले आयच्या दिसा पासून सगळ्यांनी प्लीज जशे तुम्ही 2022च्या इलेक्शनाक काम केल्ले मरण काम केल्ले सॅक्रिफायस केले 2 महिने प्लीज आमी काम करया आमचो टायम पार्टीक लागून दिवं हांव कोणाक काम सोड म्हणिना आपलो धंदो बंद कर म्हणिना पूण कामा वयल्यान येयल्या उपरांत विकेंड आसता तेन्ना जो तुमकां फ्री टायम मेळटा त्या दिसा आपल्या वाड्यार भोंवन लोकां कडेन मेळोन आमच्या पार्टीचे काम कितें आमच्या पार्टीचो आयडियोलॉजी कितें आमचें उद्दिश्ट कितें हे लोकां मेरेन पावोवया आनी आमचे दोनूय MP हे आमी निवडून हाडया आमकां पार्लिमेंटान पावोन आमच्या गोंयकारांचे अस्तित्वाचे प्रश्न थंय मांडपाक जाय प्रश्न थंय मांडपाक जाय ह्या कोळसाचो प्रश्न थंय मांडपाक जाय आमच्या आयडेंटिटीचो प्रश्न थंय मांडपाक जाय आमच्या जमनीचो प्रश्न थंय मांडपाक जाय आमच्या नोकरेचो आमच्या धंद्याचो आमच्या सेफ्टीचो आमच्या कल्चराचो प्रश्न थंय मांडपाक जाय आज जर हे मांडपाक जर आमी फेल जाले पॉलिटिकल पार्टी नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी जे गोंयांक स्वता गोंयचे राखणदार म्हणटा हे करपाचें हेंच्यांनी आमची आवय कर्नाटकाक विकली काँग्रेसीन आनी BJPन मेळोन 1960 चल्लेली चळवळ हे म्हादयचे युद्ध तेन्ना काँग्रेसचे डबल इंजीन आसले आतां BJPचे डबल इंजीन आहा आतां कर्नाटका काँग्रेस आसा वयर BJP आहा गोंयान BJP आहा तरी पूण म्हादय गोंयांक येयनात तरी पूण म्हादय वाचयनात हे लोकांक सांगपाची गरज आसा आनी हे तुमी सांगतले आनी हांव मागता हांव नॉर्थ गोवाचो कॅन्डिडेट आसा आनी आमचो रॉबर्ट सावथ गोवाचो कॅन्डिडेट आहा आमकां लागून काम करूं नाका मनोज परबाक ना जाल्यार रॉबर्टाक जिखोवपाक न्हू तर तुमकां जिखोवपाक गोंयकारांचो अस्तित्व जिखोवपाक काम करा एकूच चान्स हो हे इलेक्शन आमचे सेमीफायनला हे इलेक्शनाक मरण काम करपाक जाय ह्या इलेक्शनाक आमी जेन्ना जिखताले
तेन्ना 2027चो आवाज चालू जातलो. ग्रँड फायनलची तयारी चालू जातली जेन्ना आमचो सरकार येतलो. जेन्ना आमी ह्या फटींग सरकाराक आनी ह्या फटींग पार्ट्यांक जेन्ना घरा बसयतले, जेन्ना आमचो आवाज गोंयकारांचे अस्तित्व आमचे पोगोपील हे असेंब्लीत पास जातले, त्याच दिसा आमचो खरो विजय आसतलो. त्या दिसा आमी मातशी रेस्ट घेवया. त्या दिसा हे इलेक्शन जेन्ना जिखतले 2027 तेन्ना 1-2 म्हयने रेस्ट घेवपाची. त्या म्हणसर रेस्ट घेवप ना. आमी युद्धाचेर हे युद्ध अशेंच आसपाक जाय. आमचो फ्लॅग बेगीनूच प्रिंट जावन येतले, आमचे बॅजीसूय येतले. सोशल मिडियाचेर तुमच्या कडेन मागता आमी एक पोस्टरूय आउट करतले. तुमच्या फेसबुकाचो प्रोफायल, तुमचो डीपी, व्हॉट्सॅपाचो, तुमचो इंस्टाग्राम हो सगळो फ्लॅग दिसपाक जाय. आमचो सिंबॉल लोकां मेरेन पावपाक जाय. देवा कडेन इतलीच मागणी करता की जशे हे सगळ्या देवांनी ह्या युनिवर्स पावरान आमकां जशें राखून धरले, आमकां फुडें काडले, फुडें व्हरता, ह्या देवान आमकां साथ दिवची, आमकां एकठांय दवरचे आनी गोंयच्या माय भयेक लागून, ह्या जमनीक लागून, ह्या लोकांक लागून झगडपाक आमकां ताकद दिवची. देव बरें करूं.